पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप। इजिप्तांतली भायर सरल्या उपरांत दुसऱ्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सगळीं इस्रायल प्रजा एलिमातावन पैन करून एलीम आनी सिनाय मदें आसलेल्या सीनाच्या अरण्याक आयली। सगळीं इस्रायल प्रजा मोइसे आनी आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली। तांणी म्हळें, इजिप्तांत मांसान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें। ह्या सगळ्या जम्यान मरचे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यांत। सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, हांव तुमकां सर्गारतावन उंड्याचो पावस धाडटलों। हर एक दीस लोक आपलो दिसपडतो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचों। तीं म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलों। 6व्या दिसा तांणी हाडलेले ते तयार करतना सदां एकठांय करतात ताचे प्रास 2 वांट्यांनी चड जाताले। उपरांत मोइसेन आरोनाक म्हळें, सगळे इस्रायल प्रजेक अशें सांग, तुमी सर्वेस्परा मुखार येया, कित्याक ताणें तुमचो शीण आयकला। आरोन सगळ्या इस्रायल प्रजे लागीं उलयतना ताणें अरण्याचे वाटेन दिश्ट घाली आनी आपले सर्वेस्पराचो प्रताप एका कुपाच्या रुपार तांकां प्रत्यक्ष जालो। सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, हांवें इस्रायलितांचो शीण आयकला। तांकां अशें सांग, दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उंडे खावंक मेळटले। तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात। सांज जातना लावे उबोन आयले आनी तांणी तंबाचे सगळे सुवात भरली। सकाळीं तंबा भोंवतणी देवाचें दंपण पडलें। देवाचें दंपणा वयर येतासर अरण्याचे भुंयचेर रव्या परी कितें बारीकशें दिश्टीक पडलें। तें बर्फ्याच्या पिठ्या भशेन दिसतालें। इस्रायलितांनी तें देखताच तांणी एकामेकाक म्हळें, मान हो, म्हणजे हें कितें? तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें। मोइसेन तांकां म्हळें, हो तो उंडो सर्वेस्पर तुमकां खावंक दिता तो। देवाचें उतर हें। कीर्तन आपणाक रुजता तें खाण मागून आपल्या काळजान देवाची परिक्षा केली। देवाची निंदा करून ताणें म्हळें, अरण्यांत जेवणाचे मेज मांडूंक देवाक कशें सांगतले। तरी ताणें वयर कुपांक आज्ञा दिली। आकाशाची दारां ताणें उगडलीं। तांच्या काना खातीर मान्नाचो पावस ताणें ओतलो। सर्गेचो उंडो ताणें तांकां दिलो। बलिश्टांचो उंडो मनशांनी केलो। दादोशी जायसर ताणें तांकां खाण दिलें। आकाशार ताणें उदेंतीचें वारें वळोवंक लायलें। आपल्या पदवेन दक्षिणेचें वारें ताणें धाडलें। धुळी भाशेन मासाचो पावस तांचेर वतलो। दर्यावेळेचे रेवे बरी पाकाट्यांची सुकणीं तांच्या शिबिरां मदें तांच्या तंबा भोंवती तीं पडलीं। मातेवा प्रमाणें सुवार्ता। त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो। आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर चडलो। लोक सकड वेळेर उबो रावल्लो। तवळ जेजू वापारिणी सभा सांगपी तांचे लागीं उलयलो। ताणें म्हळें, एक वोंपी वोंपूंक भायर सरून गेलो। तो वोंपतना थोडे बी मेरेर पडले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें। हेर थोडे चड मातीनांतल्या कडपी सुवातेर पडले। हांगा
माती वयल्या बरेच आसले वरवीं बेगीनच ते किरलाले, पूण सूर्य उदेवन येताच ते करपाले आनी ताका पाळां फुटोंक नात देखून ते सुकोवन गेले। हेर थोडे कांट्या झाडां मदें पडले आनी कांट्या झाडां वाडटना ताका तांणी चिरडून मारले। हेर थोडे बऱ्या सुवातेर पडले आनी तें वाडून फळ दिवंक पावले। थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30। तुमकां कान आसा जाल्यार आयका। देवाचें उतर हें